उटंगराच्या पावसान वास्को टिळक मैदानाक गळटी लागल्या। पीओपीच्या सिलिंगाचे मोठमोठे कपचे निखळून पडल्यात। गजाल राती घडली म्हूण लोकांचो वेळ बरो। चेंजिंग रूम, व्हीआयपी रूम आणि व्हीआयपी स्टँडाकडेन दिसभर गळटाले। टिळक मैदानाच्या कॉम्प्लेक्साक जोडून आशिल्ली कचेरी आणि रूमांची परिस्थिती साप्प वायट जाल्या। वास्कोत उटंगराच्या पावसाक लागून पयल्या मजल्यार आशिल्लो टिळक मैदानाचो जिम दिसभर पुरा खाला उरलो। हे आजूच न्ही, दर पावसाक हो जिम गळटा। एसएजीचे ह्या मैदानाचेर लक्ष ना म्हूण जिमात यो वच करपी भुरगे उलयतात। स्टेडियम आमगे टिळक मैदान एकूच जिम हांगा वास्कोन आनी खंयची जिम ना। टीव्ही जिम एक स्विमींग पूल जाला। आयज आनी एक्सरसाइज मारपाक म्हण येयलो हिंगा स्विमींग करून वचोंक पडटा आमकां। एक पडलो येयलो तसो पडलो थिंगा उदकांत आख्खो ओलो जालो एक्सरसाइज मारनासतना। हे आमगे जिम मातशें थोडे पूण मातशें हेल्प कोण करता म्हण तेवूय ना गव्हर्मेंट ना। एक केबल म्हणल्यार एक केन्ना घालताय तेवूय ना। तेवूय आमगे बस जाल्या कारण आमी घालताय केबल। कांय ना हिंगा फॅसिलिटी। Like around 300 to 400 people come work out over there, but there is no maintenance over there. Every rainy season, it's the same thing. Oh, water is flowing over there, no maintenance. There is no coach also, like maintaining other things. सर हे सगळे पळयात कशें आमी आतां कशें एक्सरसाइज मारतले सांगा पळय। भितून कितें स्लिपरी जाली कितें जालें जाल्यार इंजरी जावची पॉसिबिलिटी आसता। आनी म्हाज्या असले एज मनशान 57 years नाव कितें जर जालें जाल्यार इट इज वेरी डिफिकल्ट टू दिस वन रेक्टिफाई दैट वन ना। कोई इंटरनेशनल स्टेडियम है लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग जिम इंस्ट्रक्टर को बोल के थके लेकिन कुछ कोई करता नहीं है। एमएलए सब लोग आके जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। यहाँ पे पूरा पानी फैला है। यहाँ पे अगर बाई मिस्टेक कोई स्लिप हो गया, गिर गया, एक्सीडेंट मतलब सर्वर पड़ सकता है उसका। तो इसीलिए मतलब कोई कुछ नहीं एक्शन नहीं लेता इसके खिलाफ। इंस्ट्रक्टर हमारा कुछ जिम इक्विपमेंट भी मतलब हमारे पूरे ओल्ड हो गए, पूरे रस्टेड है पूरे। या आमचे टिळक मैदान अशें हालत जावन पडला पळय 10 वर्सां जालीं हेजी अजून कांय जावंक ना। उदक डेली गळटा, पावसाच्या पावसान अशेंच जाल्लें आमकां असो त्रास जाता। आतां फुडल्या एक 3 महिने उपरांत हांगा आतां इंटरनॅशनल मॅची जावपाचे आहा आनी पळय सकयल बी अशी जालें आनी हांगा बी अशेंच येता आतां उदक। हे कितें कसली हे चल्लां आतां आमकां हांगा आमकां एक्सरसाइज मारपाचें काम आनी हें करपाचें तें उदक काडून रावपा जाय। हे गव्हर्मेंट जिम हे हेजे कोण तरी लक्ष दिवपाचें हेजें उदक गळटा हांगा पळोवन ये मातशें आमी आतां कंटिन्यू एक्सरसाइज मारता तरी आमकां अशी त्रास जावपा जायना कोणा कडल्यान तरी। आनीक 2-3 महिन्यांनी हांगा आंतरराष्ट्रीय मॅची जावपाच्यो आसात आनी स्टेडियमाची सरकारान परिस्थिती बेगीन जाग्यार घालची म्हूण लोक मागतात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। इस्रोन इतिहास केलो। पयलेच फावट भारतान 20 सॅटेलायट एका बरोबर सोडून मोजक्या देशांच्या लिस्टात हजेरी लायली। आंध्रात श्रीहरिकोटा सावन सोडिल्ल्या ह्या रॅकेटाचेर फक्त 3 भारताचे, 17 भायल्या देशांचे सॅटेलायट आसात। 13 अमेरिकेचे, 3 कॅनडा, इंडोनेशिया आनी जर्मनीचे। सॅटेलायटांचे कमर्शियल लॉन्च करपी देशांत भारताचे लॉन्चिंग अर्ध्या खर्चान सवाय पडटा। This satellite is a latest satellite in Indian remote sensing satellite with new technologies, and the satellite for the first time is having TDI mode of operation to carry out imaging functions. The satellite health is normal, panels have deployed, it has started generating power. In the coming days we have series of activity on the satellite to calibrate various systems, to validate the functions of payload and its associated parameters. I wish the satellite will enhance the application areas in the cartography and will deliver more and more information required for the users. At this moment, I sincerely thank Chairman ISRO for continuous support and guidance given to us throughout the realization of this spacecraft, and also our Central Director as well as Director of other centers for their continuous support,
and also all ISRO members who have supported this project directly or indirectly in all the phases of realization. Thank you. Let me congratulate the entire ISRO team for the wonderful job they have done in ensuring that we have been able to successfully put all the 20 satellites in a record time. And we have a lot of activities ahead where we are attempting to complete a sequence of Earth observation satellites and also a geostationary GSLV Mark II, and along with Mark III later this year. And I wish the entire ISRO team wonderful days ahead. Thank you. फातोड्ड्या बुधवारा सांजे धिरयो जाल्यो. दक्षिण गोयच्या कलेक्टर ऑफिसाकडच्यान फक्त 400 ते 500 मिटरांचेर धिरयो लायल्यात. आमदार विजयाच्याच घराकडच्यान 200 मिटर पयस पोलीस पावता म्हळ्यार धिरयो लावपी आनी लोक खंय धांवले. प्रुडंटाक धिऱ्याचे न्ही पूण थंयच्यान धिऱ्यांच्या रेड्यांक घेवन येता ते विज्युअल्स मेळ्ळे. मडगांव पोलिसांनी अनवळखी धिऱ्या आड खंय केस केल्या. धिर्येकारांची एक रिक्षाय धरल्या. आयज अबाउट सुमार एक आमकां इन्फॉर्मेशन आयली 5:30 की गवंडे चवथ सर धिरये चालू आमचो. सो आमी वचत थंयच्यान ते डिसअपियर जाले आनी लोकां कडल्यान कळ्ळें की एक्चुली बुल फायट्स जाली म्हणून. सो त्या स्पॉटा वयल्यान आमकां एक रिक्षा मेळ्ळी, ती अटॅच केली आमी आनी काही तेचे दोरये बी अटॅच केले. सो वी आर फायलिंग कंप्लेंट अगेन्स्ट those persons who are involved in this after conducting inquiry in this matter. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.